हय बरें मातशें नेक टू नेक जालें म्हणजे जितलें चिंतिल्लें तशें जालें ना मातशें टफ गेलें हय बट एट लास्ट वी आर द विनर्स. कार्यकर्ते भावांक तशेंच म्हाज्या सगळ्या वोटरांक मना काळजाच्यान तेंचे आभार मानता कित्याक तेंच्यांनी वोट केले तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो म्हणून आज हांव इतलें लीड करून जिखून आयलो परत. म्हाका खात्री आसली की हांव निवडून येतलें कित्याक की म्हाज्या वांगडा देवाचो आशिर्वाद तसोच म्हज्या पप्पाची जी कामां तेणी केल्या ती तशेंच आमच्या कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट आसलो. आनी दुसरें म्हणल्यार आमचो मंत्री बाब रवी नायक तो म्हजो मित्र हेज्या अध्यक्षते खाली तेजे विश्वास दवरून तेणी आज कार्यकर्त्यांनी म्हाका निवडून दिला. तेज्या अध्यक्षते खाली रावन जी फुडें कामां आहा ती करतलो. खूब बरें दिसलें कित्याक म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लें हांव चड मतांनी जातलें तरी सुद्दां ना 3 मतांनी जावं पूण जालें. म्हजे मतदार जे आसा वॉर्ड नंबर 4 किंवा लास्ट टायम वॉर्ड नंबर 5 म्हाका आख्खे फोंडेकार जे आसा पळय न्ही म्हाज्या कामा वयल्यान म्हाका मतदान करता. जे लोकांनी खूब दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केलो पूण आमी लोकांनी म्हाजे विश्वास दवरलो आनी हाजेरूच न्ही आमचे सगळे पॅनल चडशे जण आमचे निवडून आयले. हांव सगळे म्हाजे जे मतदार आसा आनी वेल विचारा तांचे हांव धन्यवाद मागता की तांणी म्हाका एक संदी दिली तांकां सेवा करपाची तांची. वॉर्ड नंबर 15 मात मतमेजणीक बरोच वेळ लागलो. दोनूय उमेदवार संपदा नायक आनी गिताली सिनाय तळावलीकाराची टाय. दोगांकूय 402 मतां पडली. निमाणे चीट काडून फोंडा रायझिंगाचे गिताली सिनाय तळावलीकाराक नगरसेवक म्हणून जाहीर केले. म्हजो वॉर्ड सगळ्यात नवो आशिल्लो 80% लोक म्हाका नवे आशिल्ले सो नवी लोकांचो प्रतिसाद कसो आसतलो म्हाका तितलो अदमास नाशिल्लो. म्हजे कार्यकर्त्यांनी भरपूर काम केलें आमी जाता तितले लोकां मदें वचून संपर्क सादपाचो प्रयत्न केलो पूण दीस थोडे आशिल्ल्यान परत वचपाक मेळ्ळें ना. त्या खातीर अटी तरेची फायट जाली. रवी उमेदीर लोकांचो खंय ताचेर विश्वास ताका पावती मेळ्ळी म्हणून ताका लोकांनी एक विश्वास दवरलो की जे आसा आमचे लोकांचेर आनी तेणी आमच्या लोकांक निवडून दिल्ले आसा आनी तांकां जाय कितें नितळ प्रशासन आनी तेणी पळयलें रितेश नायक 1 वर्स आशिल्लो आनी तेणी कितें कितें केलें तें तांकां खबर अध्यक्ष आशिल्लो आनी त्याने सगळें तशें डेव्हलपमेंट करपाक लागलो. मास्टर पर्यंत गेलो मार्केट बांदला. केतन भाटीकर म्हणटा कांयच ना थंय रायझिंग फोंडाचे 4 आयले. मगोचो तेंको नासतना खंय ताणें स्वताच्या बळार वेंचणूक लडयल्ली. आमी 4 जाण आयल्यात आनी तातूंत आमचे 2 जाण सुमार ऑलमोस्ट एक एका मतान गेला आनी एक 3 मतान गेला. सो वीथ BJP's ऑल पावर टुगेदर आमी सीट काडल्या. वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ इट. आमची मतां तशी कमी जावना आनी त्या प्रमाणे टोटल आमची ऑलमोस्ट अशी 6 ते 7 आमी व्हेरी क्लोज आशिल्ले आनी 4 आमी आयल्यात. पॅनल BJPचे आतां नगराध्यक्ष कोण ताचेर दोळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.